काशी मठान तो आमगेल खाण जेवण चलता आसा आनी हांगा एक चंद कपल आसाची बामूण बायल विक्रम आनी शैलजा. नमस्ते. सो कशें दिसता आसा मस्त जना पळयता आसाची एंटर जाता आसाची आनी के प्लेट हाता घेयनी जाल्यार कशें दिसता आसा. आतां जस्ट एंट्री जाल्लीची तुमकां पळयतनाची भारी एक विजृंभणेर करता अशें म्हण फील जाता आसा. मस्त एफर्ट्स घाला म्हण दिसता ह्या पंता. इतली वर्सां करून काशी मठ येता आसा म्हळ्यार तितली रेग्युलर ना जाल्यार ह्या पंथाची हायेस्ट क्रावड पळयला भारी एकदम खोशी जाता. आमची गेली इतली जन आसा ती म्हणून कशें दिसता शैलजा. नवे काशीमठ पळोवचे खुश जाता आसा. होड आसा मस्त जन आसाची. कोरोना नंतर इतली जन आमी आजी पळोवची म्हणून ते वेळी पुरा आमचे गेले विंगड आले खाण आनी जेवणाक वेट करता आसाची. ओके सो आतां एक सना कॉन्टेस्ट करूया. कोण विन जाल्यार झगडी कोण घेवचे ना कोणा गिफ्ट मेळत म्हणून घे न्हू. सो मस्त सिंपल 20 सेकंड्सान तूं कोंकणी ना ना हांव क्वेश्चन दाखयना. ओ तशें कॉम्पिटिशन. ओके 20 सेकंड्सान तूं आमचे गेलेले सरनेम्स ओके सांगता कोण फर्स्ट सांगताची. ओके स्टार्ट. प्रभू किनी कामत पाई शेनॉय तितल्यांची. प्रभू किनी नायक आमगेल रिलेटिव्स इतलेंची म्हूण दिसता. ओके तुम्ही टाइम जाले 20 सेकंड्सान तूं सांगला. पळोवया आतां विक्रम कितली सांगता म्हूण घे न्हू. संगीत संगीत. You went first, not my fault. ओके आतां पळोवया विक्रम तुगे टाइम आतां स्टार्ट जाता 20 सेकंड्सान तूं आमचे गेलेले 8 नांव. कामत, किणी, पै, भट, प्रभू, वेर्णेकर, शेनॉय वेर्णेकर आसा आसा हांव दाखयता. आसा वेर्णेकर आसा शेनॉय मागीर शानबाग जालें आय वन. 8 कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो ओके 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 बट एनी हाव कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जाल्यार ही गिफ्ट दोग जणे शेअर कोण घेऊ का झगडी कोण घेवचे ना तुम्ही दोग जण. येस जॉर्ज आनु क्लॅप मारायची. ऑल द बेस्ट. बाय. बँगलोर काशीमठ आमगेल खाण जेवणान तूं मस्त जना मेळटा आसाची. तशीच एक घराच पिल्लर म्हणल्यार माय आनी सून तशें आमी पळयता आसाची. मागीर तुमगेल नांव. मेगेल विजया कामत, प्रिया कामत, शैलजा कामत. आनी 3 जण येता एका घरा दोकून आयलेची. आनी आतां खाण जेवण पुरा स्टार्ट जाला. मस्त टायम दोकून तुमी बँगलोरान तूं आसाची आनी आयकता आसाची. कशी दिसता. खाण जेवणाची फुडें तितली इंट्रस्ट ना म्हाका सांगचें हांव. तुमी हे आतां खावन सांगता की खाय नाशी सांग. खाय न्ही हांव खाय न्ही हांवें. हय म्हाका सोमेल्याची फलमंत्रक्षेत फुल्ल दोनी सुन्नांक नात्रांक सकड पुत्तांक पुरा घेवन फलमंत्रक्षेत घेवका म्हूण आयिल्ले हांव. तुमी खाय न्ही आनी बट एक्सायटेड आसा पळोवच्याक केन्नाय फेसबुकारी पळयतशी एक वार दाखून ॲड पळयतस सो आतां वचून एक्सप्लोर करता न्ही. मस्त लायक दिसता आसा पुरा जनाक पळोवन देवाक पळोवन खाण जेवण आमी आणखी खावका बट पळयतना लायक म्हणून दिसता. सो एक्चुअली एक घरान तूं खाण जेवण कितलें केल्लें भायर आनीकलें घरकड केल्लें आमकां रुची दिसता खंय. तशीच हांगा मस्त वेरायटीज आसा. एक्चुअली पोया प्लेटान जागू ना तितली वेरायटीज आसा. तुमी डेफिनेटली ट्राय करता आनी सांगता कशें जाता म्हणून. तशीच मागीर तुमी खंयच्या रांद अप्लाय करता. हांव ते खाल्लेल्यान सांगता हांव केली. पेणोरी पेणोरी पत्रडो. आतां म्हाका पत्रड खावका दिसता आसा. पेणोरी वय जाय हाजी रेसिपी सांगितल्या कशी करची पत्रडो. पत्रडो आमी अशी आळवा पानाच करची जाल्यार तांदूळ समज सोयी चडतो हिंग मिरसांग चिंचम पुरा चडते चडतो हिंग ता इम्पॉर्टंट. वय 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 पानाक सारून शिजोवन करूं येता पण्ण घालून करूं येता कुकरांत. आनी तो हांव केलो पत्रड सकट इश्ट पडवताच. वय पण्ण चडती हिंग आनी पुरा घालून कशी आमकां रेसिपी स्टेप्स सांगात. तांदूळ तिंबोवका मिनिमम 1-2 घंटे तिंबोवका. कडेन एक पाव नारळाक खावंक घालचे. 1 पाव तांदळाक 1 नारळ घालता आनी एक सादारण 15 to 20 मिरसांग घालता. कडेन हिंग चडतो घाल. खंयची मिरसांग. गुंटूर ना आमी बॅडगी मात यूज करची. हय बॅडगी मिरसांग घालची हिंगू आनी चिंचम म्हणल्यार आमी मामुली रांदे घालचे 3 वांट्यान घालका पडटा. बिंबूल जेव घालचे जाल्यार 1 पाव तांदळाक 6-7 बिंबूल व्हड सेजाच घालचे. आनी
सोयी फर्स्ट नाही कोण वाटून घेऊन कडे तांदूळ पडे मस्त नाही जावं चिकीच पूर्ण उशे वाटून पाना वैरी मागशी चान्सार का एका वर एक पान दोन रोल करून तोंडा उदा येता या तू करून वाटता हांव तू काही ते मिरसांगी कळसाचे माई कळसाची तशी हो कळसा दाखवून ऑथेंटिक असो आता तुमगेला अनेकली सुनेन सांगला फेणोरी मस्त लायक जाता म्हणून त्या कशी करची फेणोरी मैदा पीठ मैदाक फर्स्ट तूप चिके पातळ करून मैदाक चंद करून कालोवन घेवका उद्दानी घालचे पडे एक पाव मैदा घालचे एक स्पून साखर एक चिटके मीठ कडेन एक 4 स्पून तूप पडे पातळ करून घालून घेवन सम पिठाक कालोवन हें करचें मागीर उद्दाक घालून कालोवन घेवचें पातळ लाटुका गट्टी कालोवका मस्त पातळ मस्त लेयर्स घालना 3 घालता ओड एक रोल केल्यार तांतूं मिनिमम 25 to 30 फेणोरी जाता तितली करता हांव एक टायमाक 1 hour भितर फिनीश करता ताका एक अर्द पाव साखर वयल्यान उदराचे हांवें पाकांक घालना तशी दवरूं जात मस्त दीस सकाळी पडवताची सो पत्रोडो फेणोरी दोन्ही दोग जण सुनेन सांगिल्लो आमी आतां रेसिपी घेवन जाले अँड थँक्यू खुशी जालें तुमकां पळोवन घेवन ह्या एक ग्रूप पिक्चर वायज जाता सो यूथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनलान तुमी 3 जणे पळोव येता माय आनी सून म्हण घेनो खुशी जाले आनी खावन घेनो आमकडे हेची कशें आशिल्लें म्हण घेनो धन्यवाद तशीच ऑल दी वॉलंटियर्स पुट इन टाइम अँड एफर्ट टू मेक दिस थँक्यू मस्त खुशी जाली तुमी आयलेले अँड मीन वाईल तुमी कूपन विसरू नकाची आईस्क्रीम खावचे तरी थंय लकी डीप आसता सो कोणेय लकी जावचें पुरोगत ना बट डील करुया आमी दोग जाण शेअर करुया थँक्यू थँक्यू होया बँगलोर कशें म्हणटा आसाची आमगेल खाण जेवण आनी आमगेल खाण जेवण आमकां जावका म्हळ्यार तर पुरा घरा दिवचें कामाक्षी कॅटर आसा सो कामाक्षी कॅटर आसा कमलाक्ष किणी माम आसा तशी जी चैतन्य किणी आसाची तुमगे हायट कसो 6'4". हांव एशी पळोवका तुमकां नायस सो काशीमठा तुमकां रेग्युलर आमी पळयता आसताची मस्त पुराची घराक आमची केलेल खाण पुरा कोण घेवन एक्सक्लुसिवली तांकां पावोवचें पुरा रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता आसताची सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्या एक तुमकां बरें प्राऊड जावचें आसलें एक विशय तशीच आईचे हे कार्यक्रम आमगेल खाण जेवण केन्नाय तुमी केलेल रांदप तुमी खाता आसताची आज सुमार विंगड रांदपेन पुरा रांदप केलेलें आसा सो कशी फील हय म्हळ्यार ही बारीक गोश्ट जाता म्हळ्यार एक कॅटर सरकारचे इतले फोर आयटम्स कोरून वचत जायना तशी 6-7 जाणां कशी वांटून दिला भारी लायक जालां तशी ताका समजावन सोम्यान मन आसल्या बरी फुल्ल जन आनी आमकांय बारीक खोश जाता तशें सोम्यान मन आशिल्लें बारीक ग्रँड जावून बारीक ग्रँड जाला सोम्याल आशिर्वाद सो चैतन्य कशी दिसता असं आमगेल खाण जेवणान तू तुमगेल कॅटरिंग वय आसा टीम काम केलेलं आसा रांदपेसाची ओवरऑल हांवें पळयता कसं दिसता आमी केन्ना कॅटरिंगान तूं आमी ओनर जावन कसं करचो आमी ऑर्डर घेवन रांदपे दिवचे रांदपे करून दिता ती आमी जनाले नमस्कार करून येवचें तितलें आमगेलें काम बट आज ही ಹೊಡ್ಡು ಮುನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನ ಕೊನೆನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು आमगेले घरचे कार्यक्रम वरी सगळ्यात मेळणं केल्लें आसा आनी बारी छंद रितीन हांगा सुदारशिला जनान आमकां वरें बारीक खुशी आमी वरें वॉलंटियर जावन हांव आनी हांव अशें पुरो हांव फूड कमिटी हेड हांव जस्ट एक वॉलंटियर जावन बारी छंदार करता आसा ती छंदार जल्ला आनी अंतू आमगेल तंगेल म्हणे पुरा केटर बेंगलोर केटर कोडियालची केटर केरळची सगळे मेळणू केला भारी छंदार जाला आनी के जेवच आसा सो एकलो दोगो म्हणे सगळ्याल निमी जल्लाले कार्यक्रम भारी छंद जाला सो आमी वरें खुश जाला म्हणून मी लागता ती सगळ्याक खुश जाला म्हणून लागता हे कंप्लीट टीम एफर्ट तशीच आता तुम्ही खाण कसं नाही खेळली की कसं नाही टेस्ट केलं आमी केलो आयटम आमगेले किचन दाखोवन येयला आमी ते टेस्ट पळयला हांगासर न्ही कोरका बिकॉज आमी दोगो किचनान तो केलो काम आशिल्ला मॅनेजमेंट काम आशिल्ला आनी कोरका तुमगेलो तो कोरका हें पत्ता खुशी जावचें म्हळ्यार वॉलंटियर फोर्स भारी म्हाका आश्चर्य इतलें जन वॉलंटियर आसा ती एक्सेस आसा ते नंबर 1 दोनीचे बायल मनशां एप्रिशिएट कोरका तांणी फुडली सेवन आमकां हेरदुसू तरकारी सिंदून दिवची की तांणी पुरो एक्सपर्ट तांतो तांकां एक पंता सांगल्या पुरो खंयचे कितले सायज जावका म्हणून इतलें छंद करून दिला तशें आमगेलें हाकाय थोडे दुड व्हरतात मोठाकय तशींची कामय भारी छंद जाता भारी खुशाल हें पंता चातुर्मासो ग्रँड सक्सेस आमगे पुराचनल तोंडार वय दिसता सो थँक्यू उलोवन घेवन मस्त खुशी जाले ओटू कडेन जेवणा पयशे ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ स्वाम्याला आज आम्ही अगत्य जाऊन स्मरण करू का हें एक व्हड पवित्र क्षेत्र सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान आमकां निर्माण करून दिलें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान
सगळे देशांतो आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतो आम्ही आराधना करचे स्वरूपनंतर एक दिव्य स्वरूप पार्थसारथी म्हणून जावन हांगा आमकां प्रतिश्ठ करून दिवन सगळे बेंगलोर गांवांक स्वाम्यान अनुग्रह केलो तो अनुग्रह आजी निरंतर जावन हळतस स्वाम्याल्या अनुग्रहान पार्थसारथील्या अनुग्रहान प्रति 10 वर्सां एकपंत हांगा स्वाम्यान चातुर्मास करतश जाला ह्या अवकाश आमकां दिलेल्याक सगळे बेंगलोर आशिल्ले तसले सर्व गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या आमगेल्या मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान जायत आमगेल्या सुधीन तीर्थ स्वाम्यान जायत चिरऋणी जावन आसाची इत्याक म्हळ्यार गुरु सेव कोरनो आम्ही कसकीची जन्म जन्मांतरा केलेले तसले कसले पाप असल्यार निवारण जावक जाल्यार आमकां गुरुपाद मात्र गट्टी म्हळ्यार दृढ विश्वासो आमगेले मनास अशी स्वाम्याल सेव करच्याक आमकां मस्त रितीरी हांगा स्वाम्यान अनुकूल करून दिला स्वाम्यान अनुग्रह केला त्या मात्र न्हय ह्या पंथा हांगा स्वाम्याल्या चातुर्मासा वेळार आमी लेखयनी आशिल्ले आमगेल्या देवाक एक भव्य मंदिर निर्माण जाता म्हणून ह्या भव्य मंदिर निर्माण जाल्लें स्वाम्याल चातुर्मास मेळ्ळो चातुर्मासांत एक अधिक मास आयलो मस्त रितीरी आमी हांगा देवाल्या स्वाम्याल्या सेव करच्याक देवाल्या स्वाम्याल्या आराधन करच्याक मस्त आमगेल्या कळ्ळेले प्रमाणे स्वाम्याल्या मार्गदर्शनारी मस्त रितीरी प्रयत्न केला सगळे समाजाक हे एक पुण्य कार्यांतू आम्ही ಒಟ್ಟು ಹೊರಕ म्हळ्यार तसले आमगेले एक दृढ संकल्प आशिल्लो वा आमकां निरंतर जावन करची तशी स्वाम्यान अनुग्रह केला जाल्यार ह्या पुराय इतली वर्स केल्या पशी एक व्हड एक कार्य आजी आमगेलकारान स्वाम्यान देवान करून घेतलें आजी आमी सादारण 2.5 जन आमकां येतले हांगा ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतले म्हूण सावन आमी लेखिल्लें जाल्यार आमगेल्या मनांत एक अळक आशिल्लें 3000 पयशे चड जाल्यार कशें करचें म्हणून आमी प्रिपरेशन करतना 6000 लेगीत समजावन आमी केलें ताजे निमित्त आमकां आज खंयचेय रितीरी ह्या कार्यक्रमांत कसलेय न्यूनता येनाशी इत्याक म्हळ्यार दैवानुग्रह खंडीत आस म्हळ्यार एक निदर्शन एक ड्रॉप पावस नाशी आयिल्यांक वतल्यांक चंद जावन येवन चंद जावन वच्च्याक देवान आमकां प्रकृतीन अनुग्रह केला हेंची ह्या पावसाळींत जाले तिगीनी आमकां पावस नाशी देवान ह्या कार्यक्रम चंदायर करत तशें अनुग्रह केला ह्या अनुग्रहाक सगळेची कोण बेंगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समितीकी चातुर्मास एडवायझरी कमिटीकी मात्र होणी न्हय ह्या सगळे कार्यक्रम आमकां सगळ्यांची निर्वहण करून दिलेले आमगेल्या स्वयंसेवक वृंदान आमी लेख नाशिल्ले आमगेले एक हँडफूल इतली वर्स दाखोवन कोरून येयले तसले स्वयंसेवक मात्र आमगेलो पाठिबल आसाची म्हूण लेखिल्लें जाल्यार आजी मिजावन आमकां एक भारी हेम्या विशय चड उणें 400 जन वॉलंटियर्स आमकां स्वयंप्रेरीत जावन येवन हांगा काम केलें प्रति एक गांवतल्यान आमकां सहकार दिलो तांगेले रान पेयलेची प्रति एक गांवांत देखून आमकां एक कसो जावक जाल्लो वस्तू आयलो तांणी प्रितीन पेटोवन दिलें हाजी मागशी ह्या वस्तू कसो आयला हाजी मागशी आशिल्ली प्रिती होडी हें आमकां सुधीन तीर्थ स्वाम्यान सांगून दिलेलें कसलेंय एक दिल्यार ताजी मागशी आशिल्ली प्रिती पळोवकार म्हणून त्या प्रमाणे आजी आमी सगळेची समाजान आमकां ह्या प्रिती दिल्या ह्या प्रितीक आमी चिरऋणी जावन आसाची कित्याक म्हळ्यार प्रति एकल्यान आमी स्वयंप्रेरीत जावन आमगे लोटो तांणी मेळ्ळेलींची कोणाकय आमी तुमी आमगे लोटो आमकां हें कराची तें कराची म्हूण निमगुका जाल्यार तसले समेत आमकां एक अवकाश पळणी तशी उदाहरणेक आमगेले GSB यूथ ऑफ GSB आमी काय तांकां वचून येयाची ह्या कार्यक्रमाक एक निरूपण कराची ह्या कार्यक्रम आमगेल्या जनांक पळोवत तशें कराची म्हणून आमी काय तांकां निमगेली तांणी जे असल एक व्हड कार्यक्रम केला आमगेलो सोमेल कार्यक्रम आमगेलो समाजा कार्यक्रम म्हळ्यार प्रितीन तांणी आयल्यांची तांणी येवन ह्या कार्यक्रम अशें आसा म्हूण जावन मस्त जनांक सांगिल्ले निमित्त तुमकां घरकड बशिल्ले कडेन तुमकां हाजी माहिती मेळ्ळी
तुमी पुराय येवच्याक अनुकूल जाल्यार तशी प्रत्येकल्यांक आमी कांय नांव काण सांगची तसली ना कित्याक म्हळ्यार तितले हॉट आसा लिस्ट जाल्यार मायक धरलां कॅमेरा येद्र आसा तेन्ना यूथ ऑफ GSB आत्ताचीची ताजे निमित्त तांगेलें नांव काण सांगिल्लें ताजे निमित्त सर्व समाज बांधवान कोण आमकां सहकार दिला की तांकां पुराय जनांक हांव बँगलोर काशीमठ वेवस्थापक समिती जायत ना बँगलोर समाज जायत ना आमगेले चातुर्मास एडवायजरी समिती जायत तूं पुराय जना अत्यंत विनम्र जावन तांकां धन्यवाद सांगताची प्रत्येक जावन हांव आमगेले सर्व वॉलंटियर्सांक कित्याक म्हळ्यार कसलेय कार्यक्रम केले म्हण तरी जाल्यार ताजे यशस्सू 10 जाणांक मेळ्ळ्यार मात्र जाता तशी आयिल्ले सर्व वॉलंटियर्स जायत ब्रडगांवान देखून आयिल्ले तसले आमकां रांदप करता तसले एक्सपर्ट्स जायत म्हळ्यार रांदपे म्हूण सांगून तांकां हांव हें करना रांदपा एक्सपर्ट्स तांणी तशी कित्याक म्हळ्यार वॉलंटियर्सा विशयी हांव प्रत्येक जावन सांगता कसं म्हळ्यार आमगेले अध्यक्षाल बायल समेत सकाळीं येयली काल रात्री चमकले हांगा बसून तिणें प्रत्येक काम केलां तशींच सांज चेडूं ताईं मस्त जनान तांगेले मट्टाक तांगेले कार्यक्रम केला तशें सर्वांक हांव वापस पुनरपी धन्यवाद सांगताची हांव तुमकां तेगेनी धन्यवाद सांगता येवन आमगेलो सहकार दिवन हो कार्यक्रम चंदायर करून घेवन हाजी किर्ती आमगेल देवाक आमगेल स्वाम्याल चरणांक पावची तशी तुमी पुराय जन कारणीभूत जाल्लींची ताजे निमित्त तुमकां जाल तेगेनी हांव प्रितीन धन्यवाद सांगता ते मात्र न्ही तुमगे लागीं प्रत्येक जावन एक विनंती करून घेता आमगेल स्वाम्याल चातुर्मासू बँगलोर काशीमठा जाता 4 म्हयने आनीक 4 म्हयने आसा कित्याक म्हळ्यार आतां अधिक मास जाल्लो मात्र श्रावण भाद्रपद आश्वेज कार्तीक 4 म्हयने आसाची तुमी ह्या 4 म्हयन्यांत येवका आमगेलो आतिथ्य स्वीकार करका स्वाम्याली देवाली सेवा करका स्वाम्याल देवाल अनुग्रह पात्र जावं तशें जावका हांगा मुखारी व्हड आमी योजन दवरलेलें आसा सहस्रचंडिका आव्हाना इत्यादी दवरलेलें आसा त्या कार्यक्रमान पुराय भाग जावका आनी देवाल्या स्वाम्याला अनुग्रह पात्र जावका म्हणून तुमगे लागीं विनम्र जावन प्रार्थना करताची तुमकां सर्वांक पुनरपी हांव हांगा येवची तशी आमंत्रण करता हे आनीक 4 म्हयने जावन आमगेले कार्यक्रम मस्त वैभवार चलता तशें तुमी सर्वांनी आमकां सहकार दिवका म्हणून तुमगे लागीं हांव वापस निमगून घेता सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की